गोयच्या फुडाराच्या राजकारणाचे केंद्र फातोर्डा मतदारसंघ थारतले असो दावो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसायान केला। मजगती गिरीश चोडणकर हांची काँग्रेसीचो राज्य अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपाविशीं उलयतना सरदेसाय हांणी आपले कडेन बरे संबंध आसात अशें सांगून तांची निवडणुकेक येवकार दिलो। चोडणकराचे यत्न बरेच तेंप चालू आशिल्ले, ही नेमणूक अपेक्षित आशिल्ली अशें तांणी स्पश्ट केलां। पळयात। गोवा फॉरवर्डाक बेनिफीट जाता गोवा फॉरवर्डा खातीर आनी लोकां खातीर कोण प्रेसिडेंट जाता कितें जाता ते तांचे पक्षांतले भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें ना। गिरीशा कडेन आमचे संबंद वायट ना, गिरीश आमचो मतदार बी आनी तशें हातूंत कोऑपरेशन आसा, आजपर्यंत आसा। तो येवपाचो आशिल्लो अशें दीस वॉज एक्सपेक्टेड एंड तो एफर्टूय घालता न्हू, ताचे खातीर तो म्हणजे म्हळ्यार आयिल्लो हाजे पयलीं नॉट टू बिकम द प्रेसिडेंट, टू बिकम समथिंग एल्स। We have good relations, we don't mind, but matters within their party. फातोर्डा भितर 3 प्रेसिडेंट जाले म्हणटा। So Fatorda is going forward. Fatorda only can lead Goa. This is the हाचो निष्कर्ष कितें काडप तुवें की फातोर्डेच्यानूच वाट आहा फुडें।